नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्याक येवकार. आणि आयचो विशय आसा तो म्हळ्यार काँग्रेस आनी एनसीपीचे अलायन्स जावपाक शकता काय ना हाचेर. आनी आमकां जॉयन जातात लायव्ह बाणावलेचे एनसीपी आमदार, एकटेच आमदार पक्षाचे चेचिलबाब आलेमाव. चेचिलबाब, वेलकम. सगळ्यात पयलीं काल आमी तुमची प्रेस कॉन्फरन्स पयली. तुमी काँग्रेसीक अल्टिमेटम दितात, काँग्रेसी वटेच्यान कांय जाग माग ना. तुम्ही कशी पळयता ह्या अलायन्सा कडेन आनी अलायन्स जातली अशी तुमकां आशा आसा काय कितें? म्हाका काँग्रेसीचो अलायन्स करपाक व्हडली आशा ना. पूण प्रॉब्लेम कितें जाला, एक लोकांचें एक मत आशिल्लें. लोकांचें मत आशिल्लें सगळे लायक मायंडेड लोकांन बराबर येवन एक बरें सरकार करचें म्हणून. तेन्ना आमची सेंट्रल पार्टी म्हणटकूच शरद पवार आमचो पार्टीचो प्रेसिडेंट आनी प्रफुल्ल पाटील आमचो जनरल सेक्रेटरी. सो तेमी दोगांयनी फाटीं हांव बॉम्बे गेलो तेन्ना म्हाका सांगलें की आमची अलायन्स आहा म्हणून तेमी सांगलें. हांवें मागिल्लें ना तेंका अलायन्स म्हणून. लास्ट टायम म्हाका अलायन्स तेमी दिवं ना न्हू, खबर आहा. सो अलायन्स लास्ट टायम दिल्लो ना म्हणटकूच तरी आसतना म्हाका आमचे बाणावलेचे मोगाळ लोकांनी इलेक्ट केलो. आनी तरी आसतना हांव दोग जाणांक घेवन आनी दोग जाणांक घेवन तेंचे कडेन गेलो. म्हाका अलायन्स दिवंक नासतना 20 दीस जाले, त्या कडेन एक मनीस येवपाक जायना जालो. सो तेका लागून हांव सांगता कितें, हांव जिखिलो तो म्हज्या लोकांचे जिखला. म्हगे लोक आमकां लिडर निवडून दिना, आमकां लोक निवडून दिता. सो चेचिलबाब, अलायन्स तुमकां जातली अशी आशा आसा काय जातली अशी आशा ना, लुकींग एट हाव काँग्रेस इज बिहेविंग? म्हगेलो पॉयंट म्हणटा तो हय, जेन्ना एक सुण्याची शेंप आंकडी पडे आहा ती उबी करपाक शकना. हय. जेन्ना इतलो देखून त्रास जाले आसतना लोकांक आनी काँग्रेस तरी अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमच्यान तें कितें सांगपाक जाता? आमच्यान फोर्स करपाक जाता कोणाक? तुमी फोर्स करपा जायना, बट तुमीच सद्या डेडलायन दिता न्ही तांकां. हांवें डेडलायन दिलें ना तेंका. डेडलायन दिला आमच्या लिडरांनी. तेमकां तें उतर दिलें म्हूण तेमी डेडलायन दिला. लास्ट टायम उतर दिलें आनी म्हाका दिवना. सो तेंकां आतां भंय आहा ते बिश्ते हेडयता म्हणून. सो तेका हेडपाक कितें जाय, ते कोण तेमचे तितलो रेस्पेक्ट आमकांय आहा. हय, बट चेचिलबाब, तुका अलायन्स नाका काय म्हाका तुका अलायन्स जाय? लोकांक लागून तर जाय जाल्यार ते कोता जाल्यार जाय, ना जाल्यार मागीर व्हडलो इंट्रस्ट ना. तुका इंट्रस्ट ना. बट तस जाल्यार बाणावले सारक्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक तेकोच न्हू, आमकोच कितें आमी रेडी हांवें सांगिल्लें मरे. आमी रेडी हांवें सांगिल्लें. बट एक गजाल लक्षात घेयात की सद्याक सगळे ल्हान पक्ष जे आसात ते ल्हान पक्ष सद्याक काँग्रेसीक अल्टिमेटम दितात आणि काँग्रेस काय मात ताचेर जाग माग काय करना. बट चर्चिलबाब, तुका दिसना बाणावले सारक्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तुमची वोट्स डिवायड जातली म्हणून तुमी सगळे जाण आपापल्या टिकेटीचेर रावल्यात? मगे लास्ट टायम सगळो डिवायड जाल्लो न्हू तो. पूण तरी आसा हांव जिखिलो 5,300 वोटांक. ते कितें जावपाचें? डिफरंट काय ना तेका. परत कांयच जावपाचें ना. डिफरंट काय ना. लास्ट टायम बसतलो न्हू काँग्रेसीक. चेचिलबाब, एक गजाल म्हाका मुद्दम सांगात की तुमी म्हणटात की तुमकां काय काँग्रेसी लास्ट टायम काँग्रेस जाल्लो कॅन्डिडेट. म्हाका कितें म्हगे पण लोक आहा, म्हगे बाळा तो म्हगे लोक आहा. पण चेचिलबाब, एक इम्पॉर्टंट गजाल आसा ती म्हळ्यार काँग्रेसीच्या बाबतीत काँग्रेस सद्याक म्हणटा की आमी एग्रेसिव्हली सगळे मुखार वतात. कितलेशेच लोक जे आसात ते येवन काँग्रेसीक सद्या जॉयन जातात. काँग्रेसीक अशें दिसपाक शकता की काँग्रेस अलायन्स नासतना जिखपाक शकता म्हण. तुका दिसना? तेंक दिसता पूण लोकांक दिसना. आमच्यान कितलो लोकांक जॉयन करपाक जातालो? आमी अजून केलो नाय. तें उतर मेळ्ळें म्हणून मागीर कळटलें तुका कोणाक कोण जॉयन जाता तें. तेन्ना उतर मेळ्ळेंचें ना तुका. तेन्ना तुका कळटलें. मदींच चेचिलबाब असोय बोवाळ जालो की जे 10 जाण MLA काँग्रेसींतल्यान फुटून बीजेपीक गेल्ले, जांकां परत काँग्रेसीक येवपाक जाय पण काँग्रेस तांकां घेना, ते तुमचे कॉन्टॅक्टा आहा म्हण एनसीपीच्या. इज दॅट ट्रू? हांव न्हू तुका म्हगेली हिस्ट्री केन्ना कोणाक सांगपाचें ना. तूं जाणा न्हू, हांव 40 वर्सां हांव रिजायन जावन येयल्लो मनीस, MP.
आनी हांवें आकांताक पाटी घोळी 3 म्हयन्या भितर पाटी घोळी, एक सेफ गांव म्हणून घोळ्ळी, आनीक आमी 2 आमदार येयले, एक हांव आनी एक रेजिनाल्ड, आनी एक आमचो चुकलो 206 अशें करून चुकले आमी 7 जाण दवरले. पूण प्रॉब्लेम कितें आहा, मुगेली ट्रेजेडी लोकां मदीं आहा, आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू, सावथारच्या नॉर्थाकूय आहा. तशें म्हणटा चर्चिल बाब, पण जे आं. जे MLA काँग्रेसींतल्यान फुटून गेल्ले आनी जांकां आज BJPची तिकीट नाका, ते NCPच्या आनी तुमच्या कॉन्टॅक्टा आसात आनी तुमी तांकां घेवपा सोदता म्हणून बोवाळ चल्ला. हे खरें काय फट? आतां तेंगे बोवाळ ते जाणा न्हू, हांव नोको तेंगे बोवाळ कितें आहा ती, पूण मुगे बोवाळ हांव जाणा हांव कितें कोता ती. ह्या MLA NCPन घेवचे काय घेवची न्ही? लास्ट टायम हांव आयकता त्या प्रमाणे काँग्रेसीन हिंगा पर्वरी कॅन्डिडेट घालना. रोहन कावंटीक तेमी इंडिपेंडंट येवजी आनी मागीर तेंकां येता म्हूण सांगिल्लें न्हू. तेमी कॅन्डिडेट घालना, पूण रोहन कावंटी जिखलो न्हू. जिखलो म्हणटकीर रोहन कावंटी तेंकां येवना. रोहन कावंटी येयलो जाल्यार तेमगेलो सरकार जातालो. हांव 2 जाणांनी येयलो न्हू, म्हणजे ते आहले सुत्रा, हांव 1920 त्यामुळे एक जाताले, जावना न्हू. ह्या MLA चर्चिल बाब जे काँग्रेसींतल्यान फुटून BJPक गेल्ले, तांकां NCPन घेवचे काय घेवचे न्ही? ते इलेक्शन जेन्ना पळय डिक्लेअर जाता, आमी NCP ते काँग्रेस म्हणून, तेन्ना तूं कळटलें मरे कित्याक ते पिक्चर. आतां कित्याक कोण उलयतात. ते काँग्रेस म्हणटा आमी तांकां घेनात, ते BJP बरोबर गेल्ले. तेंगे डिसिजन न्हू. पण NCPन तांकां घेवचे काय घेवचे न्ही? पूण हांव आयकता ते प्रमाणे तेंगे कोणाक तिकेट दिनासतना तिकेट दवरुना आनी ते मेलो म्हणटा तेंकां ते भितर घेता जाल्यार तेंकां कित्याक घेयना काय ते हांव नोको. तेंगे डिफिकल्टी ते जाणा न्हू. मुगे काय सांगूं शकना. मुकोडे म्हजे आनी सांगूं जाता तुका, नुवें म्हणाका, वेळें म्हणाका, कुट्टूर म्हणाका, सावथ म्हणाका, आमकोडे जायते आहा. ते भाशेन नॉर्थाकूय आमकोडे जायते आहा. आमकां ना न्हू, आमकोडे आहा लोक. सो ते तुमकां कळटलें न्हू. ते घेयना जाल्यार मागीर कितें जातलें आनी लोकांक लागून आमी तयार आहले एलायन्स करपाक. आतां तेंकां डिसिजन तेंकां दिसता नाका जाल्यार आमी कितें करपाक, आमी खोस करपाक तें बांदून घेवपाक ना न्हू. पण अलायन्स जर जाल ना चर्चिल बाब, जाल्यार तुमी कितली कॉन्स्टिट्युएन्सीनी झगडटले? लास्ट टायम कितें जालें जाणा, लास्ट टायम दिग्विजय सिंग म्हणटा तो तेमगेलो ऑब्जर्वर आहलो आनी चाला कुमार असिस्टंट आहलो. आनी दिग्विजय सिंगा कडेन जें चलतालें वयर सरून, आनीक त्या टायमाचेर लुजीन फालेरान खूब ट्राय केल्ली जे अलायन्स करपाक, चड ट्राय केलो ताणें. पूण त्या टायमाचेर दिग्विजय आयकना जालो. आनीक लास्टाक दिग्विजयान आमकां घेवना, समजला न्हू. आमकां अलायन्स घेवना. आमी पयलीं 4 सीट मागली, मागीर दोनूय तेका मागली दिवनाय. आमी ते फावटी 2 आनी 4 मागले. आमी ते फावटी 10 वा 8 सिटां आमकां जाय, तेज्या सकयल आमी नाय. पूण जेन्ना आमी कितें आहा, जेन्ना आमी लायक मायंडेड म्हळ्यार पळय, लायक मायंडेड आमी अलायन्स करपाक आमी तयार जाल्ले न्हू. आतां तयार जाले जाल्यार ते घेयना जाल्यार आमच्यान कितें करपाक जाता सांग. ते बरें आहा चर्चिल बाब, पण ह्या खेपेक समजा अलायन्स जर जाली ना जाल्यार तुमी कितली सीटां कॉन्टेस्ट करतले? अलायन्स जाल्लो जाल्यार हय. आमी अलायन्स जायना जाल्यार पूण सद्याक लास्ट टायम आमी ते आमचे जे कोणी आसचिल्ले तेमी कित्याक केलें ते भाशेन ना. हे फावटी आमी अलायन्स जायना जाल्यार 40 सिटां लडोवपाक आमी एनी टायम तयार आहाय. 24. सो एक गजाल चर्चिल बाब सांगता की अलायन्स जर जाली जाल्यार ते 8 ते 10 सिटां हाज्या सकल कॉम्प्रोमायज करचे नात. आनीक जर अलायन्स जाली ना जाल्यार NCP 24 सिटां 24 सीट्स झगडपाची तयारी दवरता. सो आमी परत आनीक थोड्याच वेळा भितर चर्चिल बाबा मारया. आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेतात आनीक रोखडेच परत येतात की चर्चिल बाबाची बाणावली आसा, बाणावले बरोबर बाकीच्योय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात, थंय कितें स्ट्रॅटजी ती चर्चिल बाबा कडेन उलया. खंयच वचनाकात, एक ल्हानसो ब्रेक घेतात आनी रोखडेच परत येतात. This program is sponsored by BPL Happy Little Things. वी आर बॅक विथ चर्चिल बाब. चर्चिल बाब, एक गजाल आहा की तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सद्याक आम आदमी पार्टी बरी नेटान काम करता. सो हाव आर यू लुकिंग एट आप? म्हागे हिसपान आप एक सीट काडपाक डिफिकल्ट आहा गोंयांत. दीस इज माय फिलिंग्स. कित्याक
आम आदमी पण म्हणटा तेणी दाखयलां ते कितले देखून सेक्युलर जे दिल्लीची इगोर्स जे आसा तेणे मोडल्या न्हू तेजे ते सेक्युलर कितले ते कळले आहा लोकांक हेज्यान वयर आनी वयर मागीर तुका हेज्या वयर जाय जाल्यार मागीर आनी कळटलें तुका खूब सो तुजी तेमगेन एक सीट मेळपाक डिफिकल्ट आमगे ते कितें सोदता आमगे लोकांक चड करून आमी जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकठांय आहा सेक्युलर आमकां सेक्युलर गव्हर्मेंट जाय तें चिंतता देखून सेक्युलर गव्हर्मेंटाक लागून आमी सगळे अलायन्स करपाक तयार जाल्ले आतां जे तर ते तयार ना जाल्यार आमी 40 सिटां लडोवपाक आमकां तयार आहा आमचो कॅन्डिडेट आहा तुका आपाचो कांयच टेन्शन ना बाणावले? म्हाका कांयच ना बिलकुल ना दुसरी गजाल चेचील बाब तुवें लुइजीन बाबाचें नांव घेतलें आनी सद्याक आमी आयकतात की खंय तरी तूं म्हणटा की वालांका वील कॉन्टेस्ट फ्रॉम नावेली म्हणून हें कितें? आतां प्रॉब्लेम कितें जाल्लें आहा तें कितें तुमच्यांनी लुजनाक जाल्यार बरी फ्रेंडशीप आहा हय पूण जेन्ना तेका विचारपा जाता तुज्यांनी आमकां तें विचारनाका पूण वालांका थिंगा कोण बसना म्हणटा म्हणून वालांकान कॉमेस केल्या ती कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकडे आशिल्ली न्हू आशिल्लो न्हू तेंकां आमी कॉमेस केलो सो तूं कितें म्हणटा तुगे लुइजिना बरोबरची इश्टागत आसा सद्या काय ना? आहा आनी तरीकय तूं म्हणटा की वालांका नावेली बसतले? वालांकान पयलीं बसपाक काम कॉमेस केलो न्हू तें मागीर तेका विचारपाक जाय तें वालांका कडेन तें सांगतलो म्हण तुका बट तुगेले बेसांव आसत चलना? इलेक्शन येता तर चुया मरे कितें आहा न्हू तें आतां फुडें कितें उलोवप तें पूण तेणें आपलें काम कॉमेस केलां लोक आहा ते बराबर लोक तयार जाले तेका सपोर्ट करपाक सो पूण हाजे फाटलें इक्वेशन तूं म्हाका सांगना की नावेली परत कित्याक आनी तुगे आनी आ लुइजीन बाबाची इश्टागत आसतना नावेली कित्याक हें तूं इक्वेशन म्हाका सांगना कित्याक तें? हांव कितें सांगू सोदता तुका म्हज्यान कितें सांगपा जाता जेन्ना वालांकान थिंगा काम कॉमेस करपाक लागलो न्हू तें कित्याक काम कॉमेस लागलें तें तेका कडेन विचारपाक जाता मुकोडे कितें विचारपाक जाय तें हें आनी हांव बरें आहा लुजनाक विचारपाक जाता तूं म्हाका सांगता हे वालंका कडेन विचारपाचें हांव वालंका विचारतलो डेफिनेटली विचारतलो बिकॉज दीस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग बट म्हाका एकच गजाल चेचील बाब तुगेलो ताका फूल सपोर्ट आहा काय कितें नावेली? म्हगे सपोर्ट आहा तो तुवें चोयला थिंगा पयच्या इलेक्शनाक जिल्हा परिशद इलेक्शनाक आख्खी काँग्रेस बसयली मरे थिंगा कितें जालें तें मागीर थिंगा आनी तूं खबर ना आनी वालंकाची तिकीट कितें एनसीपी? हांव बरोबर रायलो न्हू तें जालें तें झेडपीक बट फाल्यां जर वालंका सद्या जर नावेली सावन कॉन्टेस्ट करता तें सगळें तिकीट खंयची? काँग्रेसी आहा मरे तें सगळें काँग्रेसी आहा हय तें मागीर पळया न्हू इलेक्शन येवचे पयलीं कितें जाता पयलीं जाता तें 15 तारीख दिली मरे आमगे सरकारान आमगे म्हणजे आमगे पार्टीन दिली मरे 15 तारीख सो 15 तारखे उपरांत तूं ह्या विशयाचेर डिटेलान उलोवया म्हणटा? हय मागीर उलया सांग जाय ती पाहिजे चेजील बाब पूण एक सांगूंक शकता तुका हांव चॉईस करून तयार आहाय आमचे मनीस एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारपाक जाय जेन्ना हो एलायन्साचो प्रश्न आयलो तेन्ना काँग्रेसी कडच्यान रिएक्शन आयलें की चर्चिल बाबान प्रमोद सावंताक दिल्लो सपोर्ट काडलो जाल्यार पयलीं विचारा म्हण ताका ही कितें भानगड? जे पर्यंत तुका सांगता हांव हांवें कसलो फायदो घेयल ना हांवें प्रमोदा सावंत तो वचोन हांवें गोवोरमेंटाचेर कितें फायदो घेयल ना हांवें केन्ना एक तेगेली चॅरमॅनशीप गेल ना मिनिस्टरशीप गेल ना ज्या टायमाचेर पारिकर आसतना भाव म्हणून सायडीन वचोन चीफ मिनिस्टर जालो तेजे बराबर तें कितें म्हणटा तूं तें कितें उलयता तूं ते आलेक्स तिकेट ते बराबर हे आशिल्लो मिनिस्टर आशिल्लो तें कितें उलयता तूं हांवें आजून बीजेपी बराबर कसलो वायट काडना हांवें कितें चॅरमॅनशीप पासून गेल ना हांवें भायर रावन सपोर्ट केला आमगे डेव्हलपमेंट करपाक आयज तुज्या मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चोवपा जाता कितें डेव्हलपमेंट केलो हांवें सो हांवें तरी केन्ना तेका तरी हायत केला म्हाका मिनिस्टर कोता जाल्यार गेल ना हांवें म्हाका चॅरमॅनशीप जाल्यार गेल ना हांवें कसलो फायदो काडना जे फायदो काडलो म्हणटा तें मरे तेजे बराबर भाव म्हण चीफ मिनिस्टर जालो जाल्यार आयज एमपी जावन आहा तेजे बराबर मिनिस्टर आसलेले आलेक्स तिकेट ते आयज तेंगे पार्टी एम जावन आहा आमकां कित्याक कास्तीक तो कित्याक लागून म्हजी कितें आडखळी कोणाची कित्याक हांव केन्ना बीजेपी पार्टी म्हणटा केन्ना तेंगे केन्ना एक्सेप्ट केलो ना पार्टी जेन्ना वाजपाय आसतना तेका एक वोटा लागून वाजपाय पडप त्या दिसा तो वोट घालपाक तेका 2 जालो
सो हांवें केन्ना ऑपोजीट गेलो ना. पारीकारा बार्रांत सापडून गेलो म्हाका आमी चीफ मिनिस्टर करताले, हांवें गेलो ना. सो वाय यू आर कॉलिंग मी आसा हांवें आतां खुर्च्याचेर बोवाळ जालो हांव भायर, CA बिलाक हांव भायर, भुमिपुत्र हांव भायर. कित्याक म्हगेलो ओपन पॉलिटिक्स सारखे मुगे हालीं डेव्हलपमेंट खंयचो सरकार आसो तेको तरी हांवें तरी तांकां तरी कोणाक बार्रांत सापड करूं जाल्यार मुगे डेव्हलप कोण करतलो? तूं करतालो. गिरीशान क्लियर स्टेटमेंट केला की चर्चिलान पयलीं प्रमोद सावंताचो सपोर्ट काडलो म्हणून डिक्लेअर करचे, मागीर पळोवया म्हणून. गिरीश म्हणटे गिरीशीच ती गिरीश म्हणटे कित्याक तो आहा चायना 40 कडेन तो बसता. तो खबर आहा हो मनीस म्हणटा एक तेगेले एक हेजे आहलें कसले हेजे बास्केटबॉलाचें इलेक्शन, बास्केटबॉल आनी कसो एक स्पोर्ट्स एक इलेक्शन आहलें तेन्ना श्रीपाद नायक आनी तो बसलो. श्रीपाद नायकाक चेअरमॅन आनी तो वायस चेअरमॅन जालो. तेणे आपल्याक एक कॅन्डिडेट घातले, तेन्ना कोणाक वोट पडना मरे, एका पडलो. कितें कोण तें म्हाका सांग रे. बट चेचिल बाब, तांगेलो सादो प्रश्न आसा, तुगेलो सपोर्ट प्रमोद सावंताक आसा काय ना? म्हगेलो सपोर्ट प्रमोद सावंता आशिल्लो. आतां इलेक्शन येवपाक सपोर्ट आशिल्लो तो BJP म्हूण आसून हांव तुका सांगलां सरकार चलयता तेका हांवें भायर रावन सपोर्ट केला ओन्ली बिकॉज ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणून. तो एक भुरगो सगळ्यांक एक सारकें चलतालो इतलेंच. आनी तेका हांवें सांगलां इन इश्यू बेज तें गोंयांत आतां गोंयांत कसलेंच तरी हें आहा आडकोळ आहा जाल्यार हांव तें बरोबर ना चोयलें ना तें. सो आतां चर्चिल बाब ऑफिशियली आतां इलेक्शन आयलें न्ही चर्चिल बाब, आतां इलेक्शन आयलें, आतां तूं आसा ताजे बरोबर काय ना? आतां इलेक्शन आयलें, आतां ते इश्यू बेज काय उरना. आतां इलेक्शन जाल्यार इलेक्शन हांव तें बरें खंय हांव गेलो मरे, हांवें सांगिल्लें म्हणटा हांव गेलो म्हणून. यू आर नो लॉंगर देर. नो लॉंगर. चर्चिल बाब, म्हाका दिसता तुवें सांगलें तें सारकें. आनी 15 दिसांनी आमी परत उलोवया, कारण तितले मेरेन तुमची डेडलायनूय सोंपतली काँग्रेसीक दिली ती. आनी एक गजाल हांव इतलेंच सांगता, चर्चिल बाबान जी गुगली घाल्या की तो म्हणटा वालंका नावेली कित्याक बसता त्या वालंकाक विचार, आनी अजून 15 दीस जावं दी, मागीर ताजेर डिटेलान टिकीट खंयची कितें तें उलोवया म्हणून. सो चर्चिल बाब, आय विल बी कमिंग बॅक टू यू 15 days later because this is very interesting conversation. Sure, but one thing you remember, हय, Churchill Alemão is always people's. लोकांक गेलो मनीस हांव. त्या बाबतींत डावट ना म्हाका. लोकांक पळय हा लोकांक जाय तेंच करतलो. जे पळय लोकांच्या बाद चल्लो ना. आज पासून लोक तरी मानता 2 फावटी लोकसभा इलेक्ट केलो म्हाका दिसता न्हू. लोकांक खबर आहा चर्चिल आलेमां म्हणलो कितें. हांव इतलेंच म्हणटा चर्चिल बाब, आज तूं म्हाका कांय प्रश्नांच्यो जापो दिना, तूं मातशी 15 दीस राव म्हणटा. सो आय विल कम बॅक टू यू आफ्टर 15 days. आज पासून आमची सेंट्रल गव्हर्नमेंट आमच्या सेंट्रल पार्टी आहा ती तेको तयार जातलो रे. तेच म्हणटा. सो हांवूय रावता 15 दीस. सो ह्यो सगळ्यो जापो मागीर सामकी तुगेले चवथीच्या उपरांत परत सारके 15 दिसां उपरांत मेळया. टकाटक करूया मागीर सामकें ताजे उपरांत मेळया. आनी म्हाका दिसता चर्चिल बाब तेन्ना मातसो मेकळेपणान उलयतलो. आज मातशें सामकें बरेंच सारकें सगळें हाताक धरून रावला. बट व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चर्चिल बाब. वील कम बॅक टू यू आफ्टर 15 days. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. थँक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट. मैत्रावाद. नमस्कार. This program was sponsored by BPL. Happy Little Things.